नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. आयएसएल फायनलीत चेन्नईन एफसी गोवाक 3-8-2 गोलांनी मारून जोडलेच जायत. दुसऱ्या आयएसएलाचो किताब चेन्नईन एफसीन केलो आपल्या नावार. गोंयकार निराश. चेन्नईन एफसीच्या प्लेयरांक गोल्डन बूट आणि गोल्डन ग्लोव्ज अवॉर्ड. स्टीवन मेंडोजा गोल्डन बूट, गोलकीपर एडलबर्टे गोल्डन ग्लोव्ज. एफसी गोवा चेन्नईन एफसी फायनलीक हजारांनी फॅन्साची गर्दी. एफसी गोवा टीमीचो पणजेच्यान फातोड्ड्या प्रवासाचो हवाई नजारो प्रुडंटाचेर. आणि गोंयच्या बालवाडींची जावपाक जाय सुधारणा. चडश्यो बालवाडी भाड्याच्या सुवातींनी लायट, उदक, सॅनिटेशन ना सारखे. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या गोंयच्या बालवाडी सेविकांचे मत. फातोड्डे जाल्ल्या आयएसएलाच्या फायनलीत एफसी गोवाक 3-8-2 गोलांनी मारून चेन्नईन एफसीन जैत जोडले. दुसऱ्या आयएसएलाचो किताब एफसी गोवाक मारून चेन्नईन एफसीन आपल्या नावार केलो. चेन्नईन एफसी आड एफसी गोवाची मॅच बरीच रंगली. एफसी गोवान चेन्नईन एफसी आड बरो खेळ केलो, मात एफसी गोवा परस बरो खेळ करीत चेन्नईन एफसीन फायनलीत जैत जोडले. फायनली उपरांत बरो खेळ करपी प्लेयरांक इनामां वाटली. गोल्डन बूट आणि गोल्डन ग्लोव्ज पुरस्कार चेन्नईन एफसीच्या प्लेयरांक मेळ्ळे. स्ट्रायकर स्टीवन मेंडोजाक गोल्डन बूट आणि गोलकीपर एडलबर्टेक गोल्डन ग्लोव्ज अवॉर्ड मेळ्ळो. दुसऱ्या आयएसएलात एफसी गोवा चेन्नईन एफसी फायनल पळोवंक फॅन्साची फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार गर्दी पडली. म्हत्वाची मॅच पळोवंक फुटबॉल फॅन्स मोठ्या संख्येन एफसी गोवाक चीयर करपाक पावले. मॅची पयलीं फातोड्डेचें वातावरण आनी फॅन्साचो मूड दाखोवपी खासा लायव्ह कार्यावळ प्रुडंटान चलयली. एफसी गोवाच्या बसीचो म्हणजे मडगांवां मेरेन प्रवासाचो ड्रोनांतल्यान हवाई नजारो प्रुडंटान दाखयलो. Hi. Barça Goa. And I'm very happy that Goans are coming together. It's like there is nothing that bars us. Football is connecting us together, whether I am a Christian, Hindu, and every Goan is there excited about what is happening. After all, FC Goa is the best. Who is your favorite player? Well, Goa is my favorite player. So I don't have a player. Goa is the entire team is my favorite team. Ditega re, konak ata tu bien kare, ditega re, ball game to down re, ditega re, goal mark net forward re, ditega re, time for the FC Goa re, pa, Forza Goa! घेऊया एक विराम.